आज जर आमी पळयत जाल्यार कोविड पेंडेमीक चालू आसतना, महामारी चालू आसतना लोकांक ऑक्सिजन नाशिल्ले फाटल्या काळार अजून सुद्दां परिस्थिती तितलीशी बरी ना. अजून सुद्दां आमी पळयत जाल्यार मृतांची संख्या ही 30 वयर आसता अजुनूय. म्हणून हे जर पळयत जाल्यार दुसऱ्या वटेन पयरूच जसो हांवें पत्रकार परिशदेंत म्हणिल्लें की बांबोळे बिचार सुद्दां इलिगली काम चालू आशिल्लें. ताज्या उपरांत ताजे केसूय घाल्या एक एक्टिविस्ट आसा ताणें. त्याच बरोबर खुबशे जाग्यार खाजण जमनी मागीर शेत जमनी हातूंत माती घालून इलिगली कामां करपाचें चालू आसा. एका सायडीन सरकार कर्फ्यू लायता आनी दुसऱ्या सायडीन इलिगलिटीक प्रोत्साहन दिता सरकार. तशेंच एक काम हें आसा जें आतां काल एक हांव पयलीं हें दिता की एग्जाम्पल की माविन गुदिनो हो सरकारान मंत्री आसा. ताणें सुद्दां म्हणिल्लें आसा की 300 कोटी जे सरकाराक आयिल्ले आसा हिरक महोत्सव साजरो करपाक. तातूंतले 100 कोटी हे जे भुकंप हे आमचे सॉरी सायक्लोन आयिल्लो वादळ आयिल्लें ते वादळ आनी ताज्या पासून जे पिडीत आसा तांकां आनी कोविडाचे जे मृतांच्यो फॅमिली आसा कुटुंब आसा तांच्या खातीर ताज्या पयशांचो उपयोग करचो सदुपयोग करचो अशें ताणें सुद्दां म्हणलां. म्हणून हांगा जर आमी पळयत कित्याक आज प्रत्येक मंत्री आमदार जो आसा फाटीं बाबूश मोन्सेरात जो आशिल्लो ते सरकाराक काळी घालता. सरकारा विरोधान वायट उलयता. ते वायट उलयता म्हणजे खरें ते उलयता. खंय तरी तांकां दिसता की आमी खरें उलोवचें कित्याक लोक कशे गाळी घालता ते तांणी पळयला. म्हणून ते एका वटेन सरकाराचेर टिका करता पूण खुर्ची घट्ट धरून बसल्या. खुर्ची सोडपाचें नांव पडूच दिना. जाल्यार हांगा एक म्हजे कडेन आनी एक उदाहरण आसा की कला अकादमीन जवळ जवळ ₹39 crore 63 lakhs 73,158 ओनली म्हणजे जवळ जवळ 39-40 crores 40 कोटीचे काम हे निविदा काडनासतना म्हणजे टेंडर करनासतना आज दिल्ले आसा सरकारान. आनी तें काम बेगींतल्या बेगीन चालू करपा खातीर तांची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. वर्क ऑर्डर सुद्दां ताणें इश्यू केल्ली आसा त्या कंपनीक. कंपनी गोंयकारूय न्ही तो पण गोंयची कंपनी न्ही. मॅसरन्स टेक्टन बिल्डकॉन्स प्रायवेट लिमिटेड ही जी कंपनी आसा ती पारशीवाडा अंधेरी ईस्ट मुंबय हांगा तांचें ऑफिस आसा. हांगा रजिस्टर आसा ती. तो गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर न्ही कांयच न्ही. ताका सरळ 40 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा विदाउट टेंडर म्हणजे निविदा काडनासतना. आनी तांणी हांगा स्पश्ट बरयल्लें आसा कॅबिनेट डिसिजन टेकन ऑन 23/3/2021 म्हणजे मार्चान म्हणजे महामारी तेन्ना झोपून आशिल्ली. महामारीचो काळ आशिल्लो सगळे आशिल्ले तरी आसतना हांगा ते पयलीं सुचता ते रिपेर वर्क आनी तो 40 कोटीचे रिपेराचें काम काडलां तांणी आनी ते एट पार काडला. हरशीं टेंडर घालना जाल्यार कदाचित अशें जावपाचें की बाकीचे जे कंपनीज आसा ते लोवस्ट बीड जावपाची 20% बिलो मारपाचे 10% बिलो मारपाचे आनी सरकाराकूय फायदो जावपाचो सरकारी ट्रेजरीक फायदो जावपाचो. म्हणून तशें न करता एट पार केला म्हणजे जी रेट सरकारान जी एस्टिमेट केल्ली व्हॅल्यू आसा 40 कोटी त्याच व्हॅल्यूचें काम ताका दिल्लें आसा विदाउट टेंडर. म्हणजे येदो व्हडलो घोटाळो ह्या कोवीड टायमार ह्या पयशान खूब कितें जातालें. जशें तो म्हणटा कितले 300 कोटींतले 100 कोटी दिवंक जाय जाल्यार 40 कोटी सुद्दां इट इज नॉट लेस अमावंट. 40 कोटी सुद्दां व्हडली अमावंट आसा. ही 40 कोटी खंय तरी खंय वापरूंक जाताली. सायक्लोन जे पिडीत आसा सायक्लोना पासून जाले तांकां वापरूंक जाताली किंवा कोविडा खातीर वापरूंक जाताली. हातून एक बरें बॅडेड एक धाकटेचे हॉस्पिटल येवंक शकताले 40 कोटी. म्हणून थंय ते वापरनासतना हे जे आसा पयशे ते अशा तरेन सरकार बरबाद करता. लोकांचे टॅक्साचो जो पयसो आसा लोक जे टॅक्स भरता लोकांचे कश्टाचो पयसो आसा आज वायट टायमार एक्चुअली महामारी टायमार हो जो टॅक्साचो पयसो आसा तो लोकांक परत मेळूंक जाय आशिल्लो. लोकां कडेन तो पावूंक जाय आशिल्लो. आज लोकांक बॅडी ना जाल्ल्यो ऑक्सिजन ना जाल्ले अशें आसतना सुद्दां हांकां कितें सुचता काय म्हणल्यार अशी उधळपट्टी करपाची सुचता. ताणी बरयला दीस ऑफिस लेटर ऑफ इंटेंट एक्सेप्टन्स टू एक्झिक्यूट वर्क ऑन नॉमिनेशन बेसिस कर म्हणजे नॉमिनेट ताणी काम केल्लें आसा.
आता कशें नॉमिनेट जाल्यार बाकीचे टेंडरां कित्याक काडटा? जेन्ना गोंयकार खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर 5 लाखाचें सुद्दां काम करता तेन्ना ताका टेंडर घालचें पडटा आनी थंय सुद्दां लोवेस्ट बिडर जो आसता ताका दिता. 5 लाखाच्या कामाक जर तुमी टेंडर काडटा, अशें कितें हांव म्हणटा तुमचें संकट आयिल्लें की तुमी 40 कोटीचें काम विदाउट टेंडर काडलें. कारण खुबदां काडटा अशें करता, पूण ते केन्ना काडटा? समज कोवीड टायम आयलो आनी अर्जंटली समज कितें हॉस्पिटल बांदूंक जाय किंवा अर्जंटली कसली वेवस्थाय करूंक जाय सरकाराक, जाल्यार तेन्ना टेंडर काडपाक टायम नासता. जसो सायक्लोन आयलो आनी समज खांबे पडले विजेचे आनी कितें जालें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक आनी ते टेंडर काडून तो प्रोसेस करपाक ती प्रोसिजरा खातीर टायम नासता, वेळ नासता. म्हणून सरकार अकस्मात तें काम करूंक जाय म्हणून अशें नॉमिनेशन बेजीस काम काडून दिता. पूण हांगा कसली अर्जन्सी सरकाराक आशिल्ली ती ह्या सरकारान सांगचें.